वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग। कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी। आम्ही बी बरी आसात, एकदम मस्त अशी। तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू, हांव आयज सांजचो इवनिंग स्टार्ट करता। आयज दिसभर सकाळच्यान कांयच शूट जे आसा पळय ते केलेच ना हेकाच लागून की म्हाका न्ही तुमच्या वांगडा आयज एक रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करपाची आशिल्ली। तर म्हटलें सुसेगाद सगळे घरातले काम बीम करून घेवया आणि सारखे सुसेगाद टाइम घेऊन रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून। कित्याक की आयची रेसिपी जी आसा पळय ती एकदम स्पेशल टेस्टी अशी आसा। सो सुसेगाद म्हळ्यार तुमकां दाखोवया सारकें। मागीर सकाळ फुडें जर रेसिपी शूट करपाक गेले न्हू, कामाची गडबड जी आसा पळय ती खूब जाता। म्हटल्यारच अशें की घरातली कामां आसता, रांदपाचें आसता, कपडे धुव सुकय, रान किचनान निवळ कर, हे कर ते कर, हो येवपाची गडबड, हो हेजी दनपारां जेवन वचपाची गडबड, असली सगळी गडबड चालू आसता। सो म्हटलें दिसाचे जे म्हाजे आतां सकाळचे जे कितें काम आसा ते सगळे करून घेवया, रुटीनाचे काम आसा ते, आनी सांजचे म्हटलें सुशेगाद आयज तुमच्या वांगडा रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करया अशें म्हणून। तर आयज जी हांव तुमच्या वांगडा रेसिपी शेअर करता पळय ती मातशी युनिक अशी रेसिपी आनी बरी टेस्टी अशी। काही लोकांक तुमकां खबर आसतली, तुमी ट्राय बी केले आसतले, खावन टेस्ट बी केले आसतली, जावं घरा कडेन ट्राय बी केले आसतली। खूब जाणां खातीर ही आयची रेसिपी जी आसा पळय ती खूब नवी आसतली। थोडी जाणां अशी आसतली जेणी आयकल्या बट केन्ना टेस्ट करूना घरान अशी आसतली। थोडी अशी आसतली जांकां खबर बी आसपाना की अशी बी एक रेसिपी आसा म्हणून। तर आयज जी रेसिपी हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता पळय न्हू ती आसा कणगां, जे स्वीट पोटेटो आसा पळय न्हू तेचो हलवा। खूब जाणांक क्वेश्चन पडलो आसतलो कणगाचो बी हलवा करता का म्हणून। तर हय, कणगाचो बी हलवा करता आनी इतलो टेस्टी आनी यम्मी लागता जाणा। जसो आमकां कणीक आवडटा पळय, खूब जाणां कसो कणीक भरपूर आवडटा खावपाक आनी तो इल्लोसो खालो केन्नाय चुकून खालो जाल्यार जिबेरूच उरता, तशीच ही कणगाचो हलवा कणिका भशेनच ऑलमोस्ट जाता हो, बट टेस्ट जो आसा पळय तो इतलो डिफरंट, इतलो युनिक आनी इतलो तोंडार उरपा सारको, जिबेरूच उरता म्हणटा पळय त्या भशेन। खरंच खूब टेस्टी आनी यम्मी अशी ही आयची रेसिपी आसा। तर इन्ग्रेडियंट चड लागना, टायम बी चड लागना, एफर्ट बी चड ना। तर इजी, सिंपल आनी कमी इन्ग्रेडियंट्सा भितर जावपाची ही रेसिपी आसा जी आयज हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता। सो चलात तर आनी चड टायम बडबडपाक काडिनासतना डायरेक्टली आमी किचनान या आनी आयची ही रेसिपी जी आसा पळय ती करपाक स्टार्ट करया। थोडीशी तयारी जी आसा पळय ती हांवें करून दवरल्या। तर चलात या भितर आनी आयज तुमकां हांव दाखयता इन अ इजी वे म्हाज्या भशेन हांव कशें करता तें। सो तुमी जर केन्ना केली आसतली, जाल्यार तुमी टेस्ट केल्या जर न्ही ही रेसिपी, जाल्यार कशी करतात जावं कितें करतात, तुमी कशी करतात जावं कितें घालतात कितें ना घालतात हें म्हाका तुमी सांगात। बट म्हाज्या भशेन बी तुमी एकदां ट्राय करून पळयात। ही जी आयज हांव तुमच्या वांगडा रेसिपी शेअर करता पळय ती सामकी इजी आसा, सोपी आसा, म्हाज्या भशेन हांव कशें करतात तें। सो तुम्ही जर केन्ना करता, ट्राय केल्या जाल्यार तुम्ही बी म्हाका तुमची रेसिपी जी आसा पळय ती सांगात, हांव बीन करून पळयतलें फॉर अ चेंज म्हणून। वरायटीज अशें ट्राय करपाक आमकां सगळ्यांक आवडटा, कोणाक आवडना हय न्ही। तेकाच लागून तुमची बी रेसिपी म्हाज्या वांगडा शेअर करा। आयज हांव म्हाजी रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करता। सो चलात तर या भितर आनी आयची रेसिपी जी आसा पळय ती करपाक स्टार्ट करया। कणगाचो हलवा करपा खातीर न्ही आमकां जे कितें आयटम्स लागतले, म्हटल्यार जे कितें इन्ग्रेडियंट्स म्हणा जावं साहित्य म्हणा जे लागतले पळय ते हांवें हांगासर काडून घेतलां। तर सगळ्यात पयलीं ही हांगासर आमकां लागतली ती म्हणजे कणगां। आतां कणगाचे हलवा म्हणटा कणगां ही आसतलीच ऑब्वियस अशी। तर ही हांगासर कणगां जी आसा पळय न्हू ती हांवें उकडून सोलून घेतल्या। जशी नॉर्मली आमी कुकरान घालून सिटी काडटा किंवा डायरेक्टली बॉयल करता पळय तशी बॉयल करून घेतल्या। आतां तुमी म्हणटली कितली म्हणल्यार बॉयल करप, जशी नॉर्मल आमी खावपा खातीर बॉयल करता पळय तशीच बॉयल करून घेवपाची। आनी ह्यो हांगासर तेचे न्ही हांवें साली काडून घेतल्या। तर हे आसा स्वीट पोटेटो, तेजी क्वॉन्टिटी तुमी पळोवपाक शकता हांगासर कितली आसा ती। एक वाटो न्ही हांवें कणगां हाडलेली, सो तेची अर्दी अशी काडून दवरल्या आनी अर्दी अशी ही हांवें उकडून घेतल्या। तेजे भायर आमकां नेक्स्ट लागतले ते हांगासर तूप, एक वाटी हे हांगासर तूप आसा। जे खंयचे तूप तुमी वापरता पळय ते तूप घेवपाचें, नॉर्मल तूप, गांवठी, डालडा म्हणा जावं बेश्टे कसले तूप, ते खंयचे तूप तुमी वापरता ते तूप घेवपाचें। नेक्स्ट हांगासर ही हांवें अर्दे वाटी साकर घेतल्या। तुमकां जर चड गोड खावपाचें आसा जाल्यार थोड्यांक म्हाजे सारके गोड आवडटा न्ही तेणी एक्स्ट्रा साकर घेतल्यार जाता। जर तर तुमकां कोणाक कमी गोड आवडटा न्ही जाल्यार तुमी कमी साकर घातल्यार बी जाता।
तर स्वीट पोटॅटो ऑलरेडी स्वीट आसता, कणगां तुमकां खबर आसा तांकां गोडसाण ही आसतात, ताका लागून साखर जी आसा पळय ती मातशी अंदाजान तुमी घेयात, तुमकां कितली जाय त्या प्रमाणे. ही हांवें हांगासर अर्दी वाटी घेतल्या. त्याच्या नंतर हो हांगासर हांवें रवो घेतला 1 वाटी सुमार. रवो जो आसा पळय तो नॉर्मल रवा जो आमी फ्राय करपाक, शिरा करपाक म्हणा जावं कणीक करपाक वापरता पळय तो रवो हो हांगासर 1 वाटी सुमार रवो घेतला. त्याच्या नंतर तुमच्या आवडीचे ड्रायफ्रुट्स, हांवें हांगासर ड्रायफ्रुट्सान फक्त न्ही काजू बियोज घेतल्या बारीक अशे कुडके करून. तुमकां जर हितून किशमिश घालपाचे आसा, पिस्ता, बादाम कितें घालपाचें आसा पळय ते कुडके करून घेवपाचे चॉप करून. त्याच्या नंतर हे हांगासर थोडोसो इलायची पावडर, हो इतलो सगळो लागचो ना, हांव हेजो अर्दच घालतलें इलायची पावडर. हे हांगासर हांवें 1 कप दूध घेतलां, हे तुम्ही पळोवपाक शकता. 1 कप दूध, डायरेक्ट दूध घेतलां, तापोवन बी घेवना. तुम्ही तापोवन सुद्दां घेतल्यार जाता तशें कांय ना. आयज म्हाजे कडेन तापयल्लें नाशिल्लें ताका लागून हांवें डायरेक्ट हें दूध घेतलां. नेक्स्ट हे हांगासर चिमटी भर आमकां मीठ लागतलें. आतां स्वीट डिशान मीठ हें चड लागना, तुमकां बी खबर आसा. थोडेशें मीठ लागतलें आमकां, तेंच हांवें हांगासर घेतलां 1 चिमटी भर अशें. तर हे हांगासर हें सगळें आसा साहित्य जें कितें आमकां आतां कणगाचो हलवा करपा खातीर लागतलें. सो तुमी हलवा म्हणपाक शकता, शिरो बी म्हणपाक शकता कणगाचो. रवो जर चड घातलो आनी कणगां जर कमी घातली जाल्यार तो कणगाचो शिरो रेसिपी अशी म्हळ्यार आयटम्स इन्ग्रेडियंट जे आसा पळय ते सेम लागता. फक्त कितें खबर आसा, कणगां कमी आनी रवो चड घातलो की तो कणगाचो शिरो, आनी कणगां चड आनी रवो कमी म्हणटकीर तें कणगाचो हलवा जाता. रेसिपी एक्चुअली सेम, बट अशें मॅटर अशें करता की रवो आनी कणगाचे क्वॉन्टिटी डिपेंड आसा की तुमी कणगाचो हलवा करता काय शिरो करता तो. ओके, चलात तर आमी हें सगळें आतां काडून सायडीन दवरुया आनी पयलीं म्हटल्यार कणगां जी आसा पळय ती मातशी मॅश करून घेवया. सो हें सगळें हांव काडून सायडीन दवरता आनी कणगां मॅश करपाक लागता पयलीं म्हटल्यार. तर हो हांगासर मॅशर आनी ही कणगां जी आसा पळय न्हू ती आमी मॅश करून घेवया. तुमी जाय जाल्यार ग्रेट बसून करून घेतल्यार जाता, पण इजी आनी टायम सेविंग प्रोसेस म्हटल्यार मॅश करून घेवपाचें. मातशें न्ही हें सारकेंच चिड्डून अशें मॅश करून घेवपाचें. अशें गुठले अशें उरपाक जायना. ट्राय करात की गुठले अशें उरपाक जायना. तर शिजयलें की ना मागीर सारकें हें जाताच, बट आमी ट्राय करया की गुठले जे आसा पळय न्हू ते उरपाक जायना. अशें जाता तितलें आमचे कडेन आमी मॅश करून घेवपाचें. पळयात हांगासर हांवें मॅश करून घेतलें हें. सो हें आतां आमी काडून सायडीन दवरुया आनी कुकिंगाचो प्रोसेस जो आसा पळय तो स्टार्ट करून घेवया. गॅस ऑन करून आमी नॉनस्टिक कढाई जी आसा पळय ती तापोवन घेवया. अशें करून न्ही जेन्ना तुमी रवो बीन भाजून घेतात पळय न्ही तेन्ना अशें करून न्ही नॉनस्टिकाक सडे पडटा. ताका लागून मोस्टली न्ही अशें ट्राय करा की रवो मीठ अशें जें आसता पळय न्हू तें न्ही नॉनस्टिकान यूज करप ना. अशें म्हणजे कित्याक अशें करून नॉनस्टीक पिड्यार जाता. म्हाज्या एक सबस्क्रायबरान म्हाका सांगलें की नॉनस्टिकांक न्ही रवो बी अशें करून हें करनाका, भाजून घेयनाका, पिड्यार जाता म्हणून. सो हे पळयात म्हाज्या बी अशें करून स्क्रॅचीस पडल्या. बट आतां कितें आसा, थोडे आयटम अशें आसा जेंकां नॉनस्टिकूच लागता नाजाल्यार ते पोंदाक लागतात न्ही अशें म्हणून. सो हें आतां हांवें हांगासर नॉनस्टीक आयदन घेतला. तुमी बी ट्राय करात की नॉनस्टिकूच घेवपाचें कित्याक की पोंदाक लागता नाजाल्यार. सो हें आतां आमी मातशें बरें गरम करून घेवया. हांगासर म्हाजी कढई जी आसा पळय ती गरम जाल्या. गॅसाची फ्लेम लो दवरिता आनी हो 1 वाटी रवो जो आसा पळय न्हू तो घालून घेता. पयलीं म्हटल्यार न्ही आमकां हो रवो जो आसा पळय तो मातसो ड्राय रोस्ट करपाक जाय. म्हणल्यार आमच्या भाशेन जर सांगपाक गेलें न्ही जाल्यार रवो जो आसा पळय मातसो फुलोवन घेवपाक जाय, तूप घालनासतना. बेश्टो सुको फुलोवन घेवपाक जाय. तर 1-2-3 मिनटांनी हो हांव हितून फुलोवन घेता रवो. 2 ते 4 मिनटां सुमार न्ही रवो हांवें भाजून घेतला. पळयात रवो म्हाजो फुल्ला बरो. तर हो रवो जो आसा पळय न्हू तो हांव आतां एका आयदनान दुसऱ्या काडून घेता. रवो काडून घेतला. तेच लोकणें हांवें परत गॅसार दवरला. लोकणें आमचें ऑलरेडी तापलेलें आसा. तितून हांव आतां हें तूप घालून घेता. 1 वाटी सुमार हें म्हजें तूप आसा.
तूप न्ही आमी मातशें मेल्ट करून घेवया, बरें गरम जावपाक जाय तूप मेल्ट जालें की ना आमी सगळ्यात पयलीं हितून आमी जे स्वीट पोटेटो कणगां जी आसा पळय ती मॅश करून घेतल्या न्ही ती घालून घेवया। तुपान न्ही ही कणगां आमी आतां मातशी परतून घेवया, एक 5 मिनटां सुमार न्ही ही आमकां आतां हितून परतून घेवपाक जाय। आणि जेन्ना पळय तुमी ही 5 मिनटां सुमार परतून घेतल्या पळय न्हू तेन्ना मातशें न्ही कंटिन्युअसली स्टर करपाक जाय, नाल्यार पोनाक लागता, कित्याक की ही स्टिकी आसता न्ही, बटाट बी कसो स्टिकी आसता तशी स्टिकी आसता, मागीर ती पोनाक लागता, ताका लागून मातशें न्ही अशें करून कंटिन्युअसली स्टर करीत करीत ही आमकां परतून घेवपाक जाय। सो हें हांगासर म्हाजें शिजोवन जालें, म्हटल्यार तुपान न्ही हें हांवें शिजोवन घेतलां आतां कणगां जी आसा ती। सो आतां तुमी म्हणटलीं कशें कळटा की शिजली म्हणून, तर न्ही हें वळखुपाचे 2-3 प्रकार आसात पळयात। फर्स्ट थिंग म्हटल्यार न्ही जेन्ना पळय कणगां कंप्लिटली शिजता पळय तेन्ना अशें करून पिठा भशेन जाता आनी न्ही तेजो असो करून एक डो असो रेडी जावन येता, तुमी जसो ताका घोळयतात तसो तो घोळोन रेडी जाता, म्हटल्यार असो करात तुमी एका रावंड शेप दिलो तो रावंड जाता, स्प्रेड केल्यार स्प्रेड जाता अशें करून। सो असो हो डो रेडी जावपाक लागलो म्हणटकीर कणगां जी आसा पळय न्हू ती शिजली। सेकंड थिंग म्हटल्यार हेजो कलर जो आसा पळय तो मातसो हलको असो चेंज जाता, असो ब्राउनिश असो कलर येवपाक लागता। आनी थर्ड थिंग म्हटल्यार न्ही हेका सायडीच्यान न्ही तूप सुटपाक लागता। सो हेचेर आमकां कळपाचें की आमची कणगां जी आसा पळय ती रेडी जाल्या अशें म्हणून। सो हितून न्ही हांव आतां सगळ्यात पयलीं जो आमी रवो फुलोवन घेतलेलो पळय तो घालून घेता। हांगासर रवो मिक्स करून घेवया, रवो तुपान 2 मिनटांनी हांव कणगां वांगडा परतून घेता, रवो तुपान फुलोन बी येतलो आनी कणगां वांगडा बरो मिक्स बी जातलो। तर ह्या हांगासर रवो आनी कणगां जी आसा पळय ती हांवें बरी मिक्स करून घेतल्या, तुम्ही पळोवपाक शकता बरे रितीन मिक्स जाल्ले आसा सगळें। तर आतां न्ही हितून आमी दूध आनी ड्रायफ्रुट्स जे आसा पळय ते घालून घेवया। तर हे ड्रायफ्रुट्सान हांवें घेतल्या काजूच्यो बियो फकत, आनी नेक्स्ट हे हांगासर 1 कप दूध। हितून न्ही उदक बी जे आसा पळय ते काय घालप ना, फकत न्ही आमकां दूधच घालपाक जाय। तर दूध घालून हे मातशें आमी मिक्स करून घेवया बरें। आतां न्ही हे आमकां दुधान बरें शिजोवन घेवपाक जाय, जशी हलव्याची कन्सिस्टन्सी आसता पळय रव्याची किंवा हलव्याची ती कन्सिस्टन्सी येता, म्हणल्यार हे आमकां आतां बरें शिजोवन घेवपाक जाय। हितून मदीं मदीं स्टर बी करपाक जाय, 5 ते 7 मिनटां लागतली हे सगळें बरें मिक्स जावन एक बरो टेक्स्चर येवपाक हेका। दूध आमचें कंप्लिटली आटलां, गॅसाची फ्लेम लोवाचेरच आसा गॅसाची फ्लेम, आनी हांवें बारीक मोठी कांयच करूना, जशी फर्स्ट ऑन केला तेन्ना लो दवरलेली पळय तशीच आसा। आतां न्ही हितून हांव घालून घेता साखर, तुमच्या चवी प्रमाणे हांवें हांगासर अर्दी वाटी साखर घेतल्या, हे हांगासर चिमटीभर मीठ टेस्टा खातीर। नेक्स्ट ह्यो हांगासर हांवें घेतल्या इतल्योशो, म्हटल्यारच बारीक चमचो जो आसता पळय तो अर्दो चमचो तिळ्यो, तुमकां जर आवडटा जाल्यार घालपाच्यो, कंप्लिटली ऑप्शनल, तुमकां जर आवडना जाल्यार स्कीप बी केल्यार जाता। हे हांगासर इलायची पावडर सगळें हांव हितून घालून घेता आनी हेनी आमी आतां मिक्स करून घेवया। बरें मिक्स करून घेवया, साखर मीठ जे आमी घातला पळय न्हू ते सगळ्याक बरे भशेन लागूंक जाय, नाल्यार एकूच कडेन गोड जातले, एक कडेन तशेंच उरतले पचके। मीठ बी तशेंच अर्द्या कळणी अर्द्याक मीठ घालतलें, ताका लागून आमी हें बरें मिक्स करून घेवया। साखर मातशी मेल्ट जावपाक जाय, धापून फक्त 1.5 ते 2 मिनटां हांव दवरून घेता। हें गॅसाची फ्लेम म्हाजी बारीकच आसा, मोठी करप ना। सो हें ओपन केलां, तुमी हांगासर पळोवपाक शकता तूप जे आसा पळय न्हू सायडीन अशें करून सुटपाक लागला। सो म्हटल्यार आमचो हलवा जो आसा पळय न्हू तो एकदम रेडी जाल्लो आसा। परतून घेता
पळयात काय बरो डो टायप रेडी जाला तो हांगासर. सो अशा रितीन इजी आणि इन्स्टंट असो आमचो हलवा जो आसा पळय न्हू कणंगाचो तो रेडी जाल्लो आसा. वास बी बरो येता तुपाचो. गांवठी तूप बी घातलें की ना मस्त असो वास येता. आतां हितून इलायची आनी तूप घातला न्ही दोन्ही वास येता बरो. हितून न्ही तुमी जाय जाल्यार आर्टिफिशियल कलर बी यूज करपाक शकता, काय प्रॉब्लेम ना. बट जाता तितलें नॅचरल दवरून खावपाचें आमी ट्राय करया. ताका लागून हांव कलर बी जो आसा पळय तो मोस्टली अवॉयड करता. सो गॅसाची फ्लेम 4 ते 5 सेकंदां खातीर हायाचेर दवरिता आनी बंद करून घेता. सो हो पळयात हांगासर आमचो यम्मी असो हलवा जो आसा पळय न्हू तो रेडी जाल्लो आसा. चलात तर सर्व करया. आनी आयज आतां ह्या मुमेंटार म्हाजो ऑल टायम टेस्ट करपी मनीस रेडी आसा जाग्यार. सो व्हरून दिता आनी पळोवया कसो जालो तो. ताका खबर ना कितें घालून कितें केलां तें हांवें. सो पळोवया कसो लागता तो ताका. सो हांव सर्व करून घेता पयलीं म्हटल्यार. हांवें हांगासर सर्व करून घेतला. पळोवया कसो लागता तो, कितें म्हणटा तो पळयता. खंय रे एक रेसिपी केल्या यो ट्राय करपाक. ताका खबरच नाशिल्लें हांव भितर कितें करता तो जाण रांदता म्हणून. हांव दूब भरपूर घातलो मरे आयज. एक रेसिपी केल्या ट्राय करान सांग पळय. प्लेट सकट घे गरम आसा. कसली रेसिपी खबर आसा तुका? हलवा. तो हलवा गरम आसा. कणंगाचो तो. तूप साखर मीठ सगळें सारकें आसा. चड गोड जाला? बरें जाला. म्हळ्यार जिबेर उरता. खातगीर जिबेर उरता त्या प्रमाणे. सो रिव्यू तुमचो तुमकां मेळ्ळो आसतलो. सो तुमी बीन एकदां ही रेसिपी ट्राय करात आनी मागीर बी म्हाका कमेंट करून सांगात की कशी जाल्या ती. बरी जाल्या काय ना ती. बरी आसा न्ही रे ती? फर्स्ट टायम खाला दिसता कणंगाचो हलवा. केन्ना आयकल्लें तरी? आयको बी नाशिल्लो. खूब जाणां आसतलीं तुज्या भशेन जेणे आयको बी ना आसतलो. सो आतां गोड आयटम हेका आवडना. स्टील हो तुमचे कडेन उलयता उलयता कंटिन्यू खाता म्हळ्यार तुमी इमॅजीन करपाक शकता की खरोच बरो जाला आसतलो असो म्हणून. सो तुमी बी एकदां ट्राय करात. आनी सायलंट लागता तोंडार बी मारना कांयच ना. चड गोड करूं ना. कित्याक लागून कमी साखर घातल्या. कणगां ऑलरेडी गोड आसता न्ही ताका लागून. आयचो रिव्यू जो आसा पळय न्हू रेसिपीचो तो तुमकां ऑलरेडी मेळ्ळो आसा. बरी जाल्या. थम्स अप. सो तुमी बी ट्राय करात एकदां मागीर कमेंट करून सांगात की कसो जाला तो. रवो जर चड घातलो आनी कणगां जर कमी घातली जाल्यार कणगाचो शिरो. आनी कणगां चड घातली आनी रवो कमी घातलो जाल्यार हलवा कणगाचो. रेसिपी म्हळ्यार इन्ग्रेडियंट क्वॉन्टिटी सगळी सेम. फक्त हे 2 क्वॉन्टिटी जर तुमी एक्सचेंज केल्यो जाल्यार आयटम जो आसा पळय तो दुसरो तयार जाता. डीश जी आसा पळय ती दुसरी तयार जाता. होप करता की आयची रेसिपी जी आसा पळय ती तुमकां आवडली आसतली आनी तुमी ट्राय बी करतली म्हणून. तर आयचो हो बारीकसो व्हिडिओ कसो आशिल्लो, तुमकां आवडलो काय ना आवडलो तो बी कमेंट करून सांगात. म्हाका न्ही हो आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय गरम लागलो सवका हातुकात तो आनी बी आसा भितर. म्हाका न्ही आयज तुमकां न्ही हो प्रॉपर रेसिपीचोच व्हिडिओ दिवपाचो आशिल्लो. सो ताका लागून हांवें दीसभर आनी कांय शूट करुना. फक्त न्ही हो प्रॉपर रेसिपीचोच व्हिडिओ दिला. कित्याक की जाणां खूब जाणां रिक्वेस्ट करता की रेसिपी जेन्ना तूं दिता पळय न्हू कसली न्यू आनी अशी युनीक अशी रेसिपी तेन्ना तूं न्हू फक्त रेसिपीचोच व्हिडिओ दी. हे दिनाका म्हणून डेली रुटीन तितून दाखयनाका. कित्याक की मागीर जेन्ना तुमी ट्राय करता पळय तुमी सगळीं जाणां तेन्ना ती रेसिपी तुमकां मेळना म्हाज्या चॅनलाचेर वचून सर्च करतकीर अशें म्हणून. सो पयलीं बी हांव अशेंच करतालें. मागीर रुटीन बी जाय आसता. थोड्यांक रेसिपी लायक आसना ताका लागून हांव मिक्स दाखोवपाक लागलें. बट आतां ट्राय केलां आयज की डिफरंट आनी युनीक रेसिपी आसा म्हणून तुमच्या वांगडा सेपरेटली शेअर करपाचें. सो चलात तुमी बी ट्राय करात. आनी हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगा सेंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच आनी एक नवे इंट्रस्टींग आनी अशे युनीक अश्यो रेसिपीज घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करीत रावात. जर तर कोणी चॅनलाचे नवे आसा किंवा चॅनल अजून सबस्क्राईब करून ना जाल्यार चॅनल बी सबस्क्राईब करात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. सोपेल रे अंजार चला गरम सवका सवका खास सेगात. चलो बाय बाय.